मोगाचेनो तुमकां सर्वांक म्हजे मोगाचे प्रणाम. तुमचे सवाल आमची जाप ह्या अंकट्याक तुमकां स्वागत. देवान पयल्या दिसा उजवाड कित्याक रचलो ह्या विशीं आमी समजणी जोडून घेतल्या. तर देवान पयल्या दिसा उजवाड रचून 4 दिसां उपरांत सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां रचली. तर ह्या 4 दिसां उजवाड कसो दिसनासलो आनी उजवाडाचें मूळ कोण जावन आसलो ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी आतां तयार रावया. जरी तर देवान पयल्या दिसा उजवाड रचलो जाल्यार ताणें 4थ्या दिसा सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां रचली. तर जाल्यार एक सवाल, पयली 4 दीस कोण उजवाड दितलो? ह्या उजवाडाचे सोर्स कोण जावन आसलो? हें एक सवाल बसयलें क्युरियोसिटीक मात्र, कित्याक आमकां येदोळस कळीत आसा देवूच जावन आसा उजवाड, ताचे थंय काळोख ना. त्या देखून उजवाडाचे सोर्स या उगम जावन आसा देवूच. आनी सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां जरी तर तांकां उजवाड आसा जाल्यार तो देवानच दीस आहे, कित्याक ती देवाची रचना जावन आसा. त्या देखून पयल्या 4 दिसांनी आमकां कळीत आसा की उजवाड देवूच जावन आसा. आनी जरी तर आमी उगडापण पुस्तकांत वाचल्यार अवस्वर 22 वोळ 19 आमी वाचया, थंय आमकां कळीत जाता. थंय रातच आसची ना, तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडाची गरज आसची ना, कित्याक सर्वेस्पर देवूच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगयुगांतर राजवट करतले. हांगा कळीत जाता आमकां सुर्याच्या उजवाडाची गरज ना, तशेंच देवूच तांचो उजवाड जावन आसा, कित्याक थंय रातच आसची ना. म्हणजे खंय देव हाजीर आसा थंय आमकां उजवाडाची गरज ना, कित्याक देवूच उजवाड जावन आसा. तशेंच इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता अध्याय अवस्वर 60 वाक्य या वोळ 19. थंय अशें बरयलां, ह्या फुडें दिसाचे सूर्य ताचो उजवाड जावचो ना आनी रातचे चंद्राचो प्रकाश ताका उजवाड दिवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सस्नीक उजवाड जातलो आनी तुजो देव तुजी महिमा जातलो. बारीस अर्था बरी जावन आसा, कित्याक सूर्य, चंद्र जरी तर तांचे थंय उजवाड आसा जाल्यार ती देवाची रचना आनी तांकां उजवाड आयला देवा तावनूच. अशें आसतना देवूच आमकां उजवाडाचें केंद्र जावन आसा, तोच संपळमूर जावन आसा. अशें आसतना आमी जेजूची उतरां परत आमी उगडासाक हाडयेत, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जें कितें देव जेजू जावन आसा आमचो देव, तोच आमकां उजवाड. त्या देखून आमच्या जिवितांत जरी तर देवाचो उजवाड फांका जाय जाल्यार तो सूर्य, चंद्र ह्या नखेत्रां तावन फांकचो न्हय, पूण देवा तावन फांका जाय. आनी त्या देखून जेजून सांगिल्लीं उतरां परत आमकां उगडासाक येतात. तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं हो उजवाड तुमी सगळ्या संवसाराक प्रसार करतात. अशें आसतना
देव उजवाडाचो संपूर्ण म्हणजे शिखर या संपूर्णता उगम ताचे जावन आमचे थंय तो उजवाड वाळटा. तो उजवाड सगळ्या पृथ्वेंत आमी देखता. तितले मात्र न्हय, हर एक रचना जरी तर उजवाडांत ती रचल्या जाल्यार तांचे थंय आयला तो देवाचो उजवाड. आनी हाचें प्रतीक जावन आसा, सिंबल जावन आसा सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां. आनी तांणी घेवचो उजवाड देवा तावन आसा, कित्याक तांची रचना. त्या देखून पयल्या 4 दिसांनी सूर्य, चंद्र, नखेत्रां नात जाल्यारय उजवाड आसलो, कित्याक देवूच उजवाड जावन आसा.